नमस्कार. माझे नाव संकेत सोमनाथ तेंडुलकर. हांव जी गोशाळा चलता फोंडा म्युनिसिपालिटीची ताजो सेक्रेटरी. काल एक एलिगेशन्स घातले आमचेर की एक गाय मिसींग जाली आनी कितें कितें खूब कितें कितें जातलें. तर तुमकां हांव हे व्हिडिओ काडपाचें कारण अशें की तेज्या बद्दल दुसरी जी बाजू आसा ती तुमकां सगळ्यांक कळपाक जाय. पयल्यान पयली म्हणजे ती गाय आमी 6 जुलयाक बाजारान धरलेली. ज्यो प्लास्टीक खाता पळय गायो तेतूं भितर ती एक धरलेली आनी त्यो आमी धरतना आमचो म्युनिसिपालिटीचो मनीस आसता आमच्या वांगडा आनी एनजीओचो कोण तरी एक मनीस आसता. सो ती व्हरोन आमी गोठ्यान बांदली. गोठ्यान बांदतकर सादारण 9 तारखेक आमी त्या गायेचें टॅगिंग केलें. 9 तारखेक टॅगिंग एनिमल हजबंड्रीचे मनीस येता आनी टॅगिंग करता. सो 9 तारखेक टॅगिंग केलें काय मागीर 10 तारखेक म्हाका 10 जुलयाक म्हाका फोन आयलो. सिद्धी सावंत म्हणून APP तिने तुजो फोन आयलो की आमच्यो गायो 2 गायो तुमच्या गोठ्यान पावल्या, त्यो तुमी धरून व्हेल्या, सो त्यो आमकां जाय म्हणून. सो हांवें कितें सांगलें तिका की प्रोसिजर आसा, तुमकां म्युनिसिपालिटी कडेन वचचें पडटलें, लेटर दिवचें पडटलें. एनिमल हजबंड्री कडेन जे कितें प्रोसिजर आसा, कितें गव्हर्मेंटाचे कितें पयशे भरपाचे रस्त्यार सोडल्या म्हणून त्यो भरच्यो पडटल्यो आनी मागीर त्यो व्हरच्यो पडटल्यो. त्या प्रमाणे तिणें ओके म्हणून सांगलें आनी तिणें प्रोसिजर चालू केलें. मागीर परत 13 तारखेक सकाळीं म्हाका फोन केलो तिणें की आपूण येवन त्यो गायो पळोवपाक सोदता गोठ्यान. सो हांवें म्हणलें कांय इश्यू ना, येवन पळया म्हणून. त्या प्रमाणे ती सांजची 2:15 सुमार दनपारां गोठ्यान आयली, आमच्या गोशायन आयली. ती गायो तेज्यो तिणें सांगलें की ह्यो आपल्यो दोनूय गायो म्हणून. सो त्यो गायो म्हणटकर आमी म्हणलें प्रोसिजर कंप्लीट जालो काय मागीर तूं व्हर म्हणून. सो आमी हांव थंय नासलेलो, हांव खंय तरी कामाक वयता, सो हांव जॉबाक आसलेलो. सो ते थंय लेबराक म्हणपाक लागले की तुमी ताका बांदून दवरल्या, तिका बांदून तशें दवरपाक जायना, ती बांदून दवरली जाल्यार ती रोखडी मरतली, तिका भायर भोंवोन भायर खावपाची संवय आसा. सो ती मातशी उलयली की व्हडल्यान उलयली की लेबर आमचो मातसो भियेला आनी लेबरान ती काय ग्रेजिंगा खातीर म्हणजे चरपा खातीर सोडली. सो ती सगळें उलयली आनी आपूण प्रोसिजर करता कंप्लीट व्हरता म्हणटा कितें लेबराक सांगलें आनी ती गेली 3:30 सुमार. 3:30 सुमार गेली काय ते गोरू आसा ते भायर चरताले म्हणटकर लेबरान आमचे 4:30 पर्यंत ते चरता ते पळयले आनी कॅमेरा प्रमाणे 4:30 पर्यंत आमकां दिसलें. मागीर हांव जेन्ना 4:45 सुमार थंय पावलो जाल्यार ती गाय म्हाका खंय दिसना जाली. तो हांव लेबराक विचारलो, तो म्हणपाक लागलो हमने छोड़ा है अभी, थंय चरता आसतली खंय. सो आमी कंप्लीट आमचें कंपाऊंड सोदलें. आमी पयलींचें कंपाऊंड आमचें आसलेलें तें बार्ब्ड वायर फेन्सिंगाचें आसलेलें आनी थोडे कडेन लॅटरायज्ड स्टोनाचें आसलेलें, अर्दें लॅटरायज्ड स्टोन अर्दें बार्ब्ड वायर फेन्सिंग. सो त्या प्रमाणे आमी भरपूर सोदलें. आमी रातचो 8-9 पर्यंत सोदलें, पूण भरपूर पावसा लागून आमकां रातचें मागीर फुडलें सोदपाक मेळना जालें. त्या नंतर मागीर दुसरे सकाळीं ती सिद्धी सावंताक वॉट्सॅपार हांवें इन्फॉर्म केलें की ती गाय तुमी जेन्ना सोडलेली तेन्ना तुमी आसतना सोडलेली पळय ती आतां खंय मेळत ना आमकां. तिणें ती सोडलेली तेन्ना पावय बी घातलेलो तिका. त्यानंतर मागीर ती ग्रेजिंगाक गेल्ली आनी ग्रेजिंगाक गेल्ल्या कडेन ती खंय मेळत ना जाली. सो आमी सोदता म्हूण सांगलें. तिणें सांगलें खंयच्या परिस्थितीन सोद आनी तो बरें आपूण प्रोसिजर बाकीचें ते करता म्हणून. सो आमी सांगलें ओके, कांय प्रॉब्लेम ना. आमी आमचे मनीस घेवन गेले, भितर सोदलें. भितर सोदना म्हणटकच आमी भायर सोदपाक सुरवात केली. ओके, गांवांनी सोदलें, पॅम्पलेट्स तयार केले, लोकांक वाड्यार दिले की ही गाय मेळत जाल्यार आमकां इन्फॉर्म करा म्हणून. कांयचे फोटो दिले आनी 10,000 कॅश एमावंटूय दवरलो की जो कोण सोदून हाडटलो ताका 10,000 रुपया आमी एमावंट दिता म्हणून. कारण थंय त्या वाटेन सगळें अख्खें घनदाट जंगल आसा. सो त्या प्रमाणे आमी सगळ्या गांवांनी वचून जे कोण मनीस आमकां मेळ्ळा तांकां सगळ्यांक सांगून ते पॅम्पलेट आसता तें चिकटयलें आनी आमी हें केलें. त्या प्रमाणे आमी भरपूर सोदली. सोदतकर आमकां ती कशीच मेळना जाली. सो आमी दुसऱ्या दिसा तिका इन्फॉर्म केलें. इन्फॉर्म केलतकर ती म्हणपाक लागली खंयचेय सोदा. त्या प्रमाणे आमी सोदलें. मागीर दुसऱ्या दिसा तिणें 16 तारखेक म्हणजे मंडे लेटर हाडलें म्युनिसिपालिटी कडल्यान की ती गाय रिलीज करची दोनूय म्हणून. त्या प्रमाणे तिची जी एक गाय आमी बांदिल्ली आसलेली जेका तेंचो ऑलरेडी ओनर टॅग नंबर आसलेलो ओनराचो पयलींचो, ती आमी रिलीज केली. आनी ही जी गाय जेका आमी टॅगिंग केलें, जेका टॅग नंबर कांय नासलेलो किंवा आयडेंटिफिकेशन कांय मार्क्स नासलेलो,
ताका ती लेटर केल्ले पण ते गाय शेणलेल्या कारणान खंयच मेळना कारणान आमी ती सोडपाक शकले ना. सो आमी त्या प्रमाणे मागीर म्युन्सिपालिटीका इन्फॉर्म केलें आनी पुलिसांनी मिसींग रिपोर्ट आमी 19 तारखेक दिलो आनी त्या प्रमाणे आमी भरपूर सोदपाचो प्रयत्न केलो. आमी तेजेर खूब लोकांक मेळ्ळेय बी, खूब लोकां कडेन सांगलेय बी, पूण आजून पर्यंत ती गाय आमकां मेळिना. सो हांव मागता की आमी जे सोदपाक प्रयत्न केलो, यत्न केलो, सो तोय तुमकां कळचो म्हणून हांव हो व्हिडिओ तयार केला. आनी नाकाले एलिगेशन काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन केल्ली कोण तरी, म्हाका नांवूय सारकें खबर ना तेजें, तेणेन तो म्हाजे कडेन केन्ना उलोवना, तो म्हाजे कडेन केन्ना आयलो ना, हांव तेका वळखय बी ना, तोय म्हाका वळखना असो दिसता म्हाका. पूण तो कसो एलिगेशन केलें, कितें केलें म्हाका खरेंच कांय खबर ना. आनी तशेंच मामलेकर म्हणजे जो सिद्धी सावंत आसा तेजो फादर आसा, ताणें म्हाजेर पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केली 17 जुलयाक. सो त्या प्रमाणे पुलिसांनी ज्या फावटी म्हाका आपयलो, ज्या फावटी म्हाज्या लेबरांक आपयलो, त्या फावटी आमी गेल्ले आसा, तांकां स्टेटमेंट दिल्लो आसा. FIR म्हाज्या नांवार FIR जाल्ली बी आसा. सो आमी जे कितें डॉक्युमेंट्स रिक्वायरमेंट आसलेली हेजी फोंडा पुलीस स्टेशनाची ती सगळी सबमीट केल्ली आसा तांकां. आनी म्हाका पुलिसांचेर आनी ज्युडिशियरीचेर पूर्णपणे विश्वास आसा. जे कितें फॅक्ट आसता ते FIR कंप्लीट जातकर किंवा जे कितें तेंचो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आसा तो जातकर ते भायर येतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.